एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशे आसा तुमी? आमी सगळीं बरी आसा. टायम जालो सांजचे 6. आतां व्लॉग स्टार्ट करता. सो च्या करता, दुदाची च्या. ती म्हणटली हें कसले च्या पालो काय म्हणटलें, मदीं मदीं ग्रीन पानां. हें न्ही गोल्ड म्हणून एक मेळटा, गोल्ड कलर पॅकेट आसता तें न्हू ना. तें खबर ना, हांवें ऑर्डर केल्लें तें गोल्ड म्हणून. गोल्ड इफ म्हाका ते फोटो मेळ्ळे आनी सायडीक घालता. हेजी न्ही च्या बरें जाता. तुझ्या हांवें ब्लिंकिटांतल्यान ऑर्डर केलेलें, आवडलें म्हाका च्या. तशी पळय. सो सांजची हांव चाय पिना. आयज कितें जालें खबर आहा, भूक लागला. म्हणटलें खारी बिस्कीट आहा म्हटलें बुडोवन खावया. सांजची इफ खावपाक बी नासल्यार न्ही हांव च्या करता, पण डेली ना. आतां खूब दिसांनी आयज च्या केला हांवें. सो भूक लागला म्हटलें खारे बी हाडलेलें हाणें. म्हटलें पिवया म्हटलें इल्लें खावया म्हटलें. च्या दवरला. ऋत्वीक ट्युशनासून सकाळी व्लॉग केल्लो हांवें, तो एंड केलो. आतां नॅक्स्ट व्लॉग केला हांवें. आयज ऋत्वीक बेगिना येयलो ट्युशनांतल्यान, कित्याक आमच्या कॉलनीन आयज नवरात्री आसा, म्हणजे दांडिया फंक्शन आहा. आयज लास्ट 9 days न्ही, आयज लास्ट दांडिया फंक्शन आहा. सो आमची ती ट्युशन टिचर आहा पळय जे, ती स्टॉल घालता. ताका लागून तिणें बिजनस वाडलें. सो येयलो तो न्हिदलो. इश्वीक न्हिदता उठटा. आई न्हिदला. आई म्हटलें उठ. आई म्हणटा आपल्याक झेम येना खंय, आनी उठ म्हटलें च्या पिवया. आनी भायर सामको बरो पावस पडलो आतां. आनी ते भायर आमच्या थंय भायर हें घातलां, म्हणजे दांडिया न्ही, स्टेज कितें बांदलां बी सगळें. आतां कितें जातलें खबर ना पावसान, अशें ना. पण आतांय मातसो काळोख जाला, बरो व्हडलो पावस येयलो. अशें पावस येयल्यार प्रॉब्लेम जातलें मागीर खेळपाक बी दांडिया. सो पळोवया इफ वयतलें हांव. जस्ट तुमकां बारीकशी एक झलक दाखयता की चडशें शूट करचें ना, कित्याक आतां सॉंग आसता न्ही, मागीर कॉपीरायट बीन येता. सो बेश्टें वयतलें मागीर हांव लेट अशें वचून बेश्टें बेगिना येतलें. इश्विका व्हरतलें हांव. इफ पावस पडलें जाल्यार इश्विका व्हरचें ना हांव जस्ट पळोवन येतलें. आमी सगळीं जाणां वयतलीं बेश्टें पळोवन येतलीं आमी. ओके म्हटलें च्या पिया. शिव येयला. शिव आपल्याक च्या नाका म्हणपा लागलो. हांवें म्हटलें नाका, इल्लेशें करता पी म्हटलें. तो च्या पिना न्ही. तो केन्ना केन्ना हांव करता न्ही जाल्यार इल्लें ताका दिता हांव, पी म्हणटा इल्लेशें. सकाळचो च्या पियात ना ताका लागून. खारी काडूं. सो खारी वांगडा बुडोवन खवयना. खारी तशें उरता मागीर खबर आहा. टोस्टूय हाडला न्ही, टोस्टूय हाडलेलें ताणें. सो हें खारी टोस्टू काडटा भायर. हे घे टोस्ट. हें बरें टोस्ट, स्वीट टोस्ट. हें थोडेंशें आहा खारी, सोंपयात तें दवरनाकात. सो हें म्हाजें फेवरेट कलर ब्ल्यू. हें म्हाजें मग. हें शिवाचें रेड कलर. आईचें तुमकां दाखयता हांव. आईचें तुमकां दाखयता. जस्ट एक मिनीट आं. इतलें आमगेर कप भरला, तितून ताका नाका पिवपाक आईक. तूं दाखयता राव आईचें मग. आईचें मग ते स्पेशल मग. हे आईचें मग. ती हितून च्या पिता. तिका न्ही असले हितून घालून दिलें न्ही पिना ती, काडू हितून घालता असली. घे घे पुरो मगे. तिका चड ना. इल्लें टोस्ट बुडोवन खायना. टोस्ट नाका घे. आनी आतां हांव च्या करता न्ही, शुगर सामकें लेस घालता. तर शुगर घालना हांव. पिवपाक बरें जायना, कित्याक साखरे च्या पिवन संवय जाला न्ही. पण मातशें साखर बी अवॉयड करता. घालूं गे अर्दें पिठो सगळें. पण हें न्ही च्या बुडोवन खावपाक खूब लागता. खंयचें खबर आहा, स्वीट टोस्ट म्हणून. आनी रेस्टॉरंटाचें हाडलेलें. तशें उरता आमगे टोस्ट. आमी च्याच पिना न्ही सांजचे. सकाळचें आसता ब्रेकफास्टाक कितें खावपाक, सो ताका लागून करचें पडटा च्या. सो चला चाय पिता, मागीर मेळटा तुमकां. ओके सर पिवन जालें. सो आतां हांव करता नुडल्स करता. एक पॅकेट आसलेलें नुडल्स. खूब दीस जालें तशें आसलेलें. म्हणटा आयज करया म्हटलें. सुंगटां आसा थोडे आनी तांतीं घालून करया, कित्याक वॅज केलें न्ही खावपाक कोण हें करता ऋत्वीक. ताका सुंगटां आनी म्हणजे तांतीं बीन आसलें न्ही खाता. म्हणजे एकूच आसलेलें पॅकेट, सो तें थोडेशें करता. कित्याक मागीर येवन करपाक म्हटल्यार वाज येतलो म्हाका. सो म्हटल्यार आईक करून मागीर या म्हटलें दांडिया पळोवपाक. ओके सो आयज तुमकां शेअर करता. सो सांगता तुमकां हांवें कितें घेतलें तें. हांगासर हांवें न्ही हें घेतलां वॅज हक्का नुडल्स. हेच्या भितर न्ही मसाला आसता पॅकेट.
ओके. सो स्प्रिंग अनियन कट करून घेतला आणि हांगासर असले कांदे, कॅरट, मागीर कॅप्सिकम, मागीर तुझे हे कॅबेज. सो हांगा घेतला गार्लीक, एक 7-8 गार्लीक घेतला, एक धाकटोसो हांवें जिंजर घेतला आणि 2 घेतला हांवें ग्रीन चिली आणि ताका फायन हांवें हे केला, चॉप करून घेतला. ओके. आणि हांगासर हांवें घेतला 2 तांती घेतला. सो कढाई दवरला हांगासर. सो आतां घालता एक धाकटो चमचो तेल घालता. सो तेल न्ही तापलेलें आसा. सो आतां घालता हांव 3 तांती घालता हांगासर. मीठ घालता एज पर द टेस्ट आणि बरें ताका एक स्क्रॅम्बल आमी करून घेवया. बरें ताका अशें मिक्स करून घेयात. सो हांगासर पळयात एक स्क्रॅम्बल रेडी आसा. आतां एक काडून दवरता. सो हांगासर पळयात आमी नूडल न्ही बॉयल करून दवरला. जेन्ना तुमी नूडल्स बॉयल करता न्ही पयलीं उदक गरम करून घेयात, बरें खतखतो हाडात उदकाक, मागीर तुमी मीठ आनी ऑयल घालात. कित्याक ऑयल घातल्यार आमची स्टिकीनेस जायना. ओके. एक 70-80% ताका कूक करात, काडात, उदक ड्रेन करात आणि थंड उदकान ताका परत वॉश करात. ना की आतां परत ओवर कूक जातलें. ओके. म्हाजें हांगा बरें जाला पळय पळयात अशें कळ्ळें न्ही. तशें करूंक जाय आमकां. हे जरा जाल्लें आसा, एक स्क्रॅम्बल जाल्लें आसा. सुंगटां आतां मातशें न्ही तेन्ना फ्राय करून घेवया. सेम पॅनीन न्ही थोडेशें ऑयल घालता, जस्ट थोडेशेंच घालता. सो सुंगटां घालता. जस्ट थोडेशें मीठ घालता आणि सुंगटांनी आमकां मातशें कूक करून घेवंक जाय. एक लो फ्लेमींनी आमकां 5 मिनटांनी सुंगटां फ्राय करून घेवया. सो हांगासर पळय सुंगटांनी बरें फ्राय जाल्लें आसा. आतां काडून घेता. सो 2 चमचो हांवें तेल घातला. सो हांगासर न्ही आलें, लसूण आणि चिली बरें चॉप करून घेतला, बारीक फायन चॉप करून घेतला, ते घालता. सो फ्लेम न्ही मातशें लो दवरात आनी जस्ट 1 मिनटां ताका मातशें फ्राय करून घेयात. मातशें रॉस स्मेल आनी तेजे वचोनी, कळ्ळें न्ही. चड ताका अशें बंड करनाकात. सो जस्ट 1 मिनटांनी हांवें फ्राय केला. आतां न्ही फ्लेम हाय दवरात. सो आतां घालता हांव कांदे. एक कांदे न्ही हांवें चॉप करून घेतला. जस्ट कांदे न्ही आमकां हाय फ्लेमीन न्ही 1-2 मिनटांनी बरें फ्राय करून घेवया. आतां हो सगळो प्रोसेस न्ही आमकां हाय फ्लेमीनूच करूंक जाय. सो आतां घालता हांव कॅरट, मागीर तुजे कॅबेज आणि कॅप्सिकम घालून न्ही एक 3-4 मिनटां हाय फ्लेमीन ताका बरें फ्राय करून घेवया. मीठ घालता कित्याक भाजयो न्ही मातशें बेगिना कूक जातलें. सो भाजयो न्ही हांगासर बरें शिजलेलें आसा. सो आतां घालता हांव सोया सॉस. एक धाकटो चमचो घालता हांव सोया सॉस. ते नुडल्साच्या भितर न्ही मसाला आसलेले, जस्ट थोडेशे मसाला घालता हांव. चड घालना हांव कित्याक म्हाका ते चड आवडना. जस्ट थोडेशे घालता. हे पळय इतलें व्हडलें पॅकेट आहा तें थोडें घालचें ना हांव. आनी हितून न्ही मीठ बी सगळें आसता. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो पॅकेट मसाला घालून हांवें जस्ट 1 मिनट ताका हांवें फ्राय केला. सो आतां घालता हांवें फ्राय केल्लेले प्रॉन्स आनी एक स्क्रॅम्बल. बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो बरें हांगा मिक्स करून जाल्लें आसा. आतां आमी लास्ट घालया नूडल्स. जस्ट एकूच पॅकेट आसलें म्हण हांवें मातशें भाजयो बी न्ही चड घातले. तांती बीन हांवें 3 घेतला. सो बरें ताका मिक्स करून घेयात. सो बरें ताका मिक्स करून घेता आनी फ्लेम न्ही हांगासर हाय दवरा. सो बरें हांगा मिक्स करून जाल्लें आसा. फायनल घालता हांव स्प्रिंग अनियन. सो हांगासर प्रॉन्स नूडल्स रेडी. सो हें पळयात बरें टेम्पटींग जाला. सो फायनल जाल्लें आसा, म्हाजें काम जालें. सो हेका धांपोवन दवरता. मागीर आयली की मागीर थंड जातलें तें, मागीर येयली की मागीर गरम करून खातले आमी. सो जालें म्हाजें सगळें. किचन बी क्लीन केलें, आयदनां घासलें. ओके. चला रेडी आतां 8 जालें हांगासर. ओके हांव रेडी आतां मागीर मेळटा तुमकां. ओके चला. सो आमी जालीं हांगा रेडी. इशुकाक प्रेम घेतला आमी. हे पळयात कित्याक खबर आहा, तुम्ही म्हणटा लागीं आसा घेवन म्हणजे ताका उखलून व्हरपाक जायना, इतलो ताका न्हीद येयला आनी आमकां सगळ्यांक पळोवंक जाय दांडिया. सो म्हटलें इफ ताका घेवन अशें खांद्यार धरून ताका व्हेलें न्ही, इफ ताका अशें धरून व्हेलें न्ही तो कितें करतलो, रडटलो आनी तो म्हाका येवचें पडटलें आमकां बेगिना घरा. तो म्हणटा तितून न्हिदोनी म्हटलें. सो ताका तें प्रेम घेतलो. या मगे चल यो मोबायल नाका नाका. चड हांव शूट करचें ना कित्याक खबर आहा कॉपीरायट बी येतलें सॉंगाक, ताका लागून. तूं बॅग घेवन खंय वयता दुबय? गाडयेन दवरता. लॅपटॉप बॅग ते हांगा 2 बॅग. थंय तूं ट्युशना वयता? चल ट्युशना. चला चला
ये घे हां तुम्ही चला आम्ही आता जाऊचे ना. Because I've got lots of sport prizes to be given. Now, this sport prize, senior citizen male, tell me, महाभारत रामायण ये कौन से चैनल पे आता है? कौन सा रोड आवी खुशियों संग लावी और गाए भई हाय आयो मंगली जगा. सो आम्ही आईला हांगासर शेवपुरी खावपाक हेंच्यांनी शेवपुरी खूब बरें आसतात म्हटल्यार अटॅक करया शेवपुरी चल 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 आई घे. तर शेवपुरी खावपाक हांगा लायन पळयात. आमी अशी वचूं नात आमी अशी वयता हांगासर स्टॉल बीन घातला. तर शेवपुरी खावपाक टायम लायन पळयात हांगासर. येस शेवपुरी दी म्हाका दी धर तरी हातीन म्हाका हातीन दी. बरें टेस्टी आहा. हांगा लायन लागला. तो जस्ट पावली आमी आतां घरा. इश्वी सामको उग्गी आसलो काय त्रास येवंक ना हाणें रडोंक ना. मागीर ताका मातशी गरमी जावपाक लागलें आनी नाका तुका तो मागीर न्ही अशी गरमी जावपाक लागली आनी पावस ना उदोड पावस पडलेलोच. सो आयली आमी ओके आतां जेयता नुडल्स खाता आनी थंय आमी शेवपुरी खाल्लेली न्ही. ओके सो चला हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा शेअर करा चॅनल सबस्क्रायब करा. तर मला नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बाय टेक केअर. सो आयज न्ही एक बर्थडे रिक्वेस्ट आहा ताका विश करता. सो नाव आसा परपेच्युआ सोरस. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुझे हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवाकडे मागता. वन्स अगेन हॅपी बर्थडे परपेच्युआ सोरस. Happy birthday and many blessings to you. May God wishes come to happy birthday. चला बाय. Bye.